नमस्कार. आज ही कोंकणी मान्यता दिवस. आमगेल मातृभाषेक मान्यता मिळेल दिवस. आमगेल मातृभाषे कोंकणीक एक देशांतू मान्यता मेळच म्हणा एक व्हड आणि ते मान्यता मेळचे खातीर जावन सुमार जाणांनी काम केल्लें आसा. तांकां सगळ्यांकय हांव आज उदगास करता आनी आमगे प्रणाम सांगता आसा. तशीच आमगेली भाशा आज कालची जो न्ही इतले काळ जावन ते चलता हेच्या कारण आमगेले मानगडे तांगेले प्रयत्न निमती आनी तांगेले एक दृढची एक निश्चय निमती तांणी मातृभाषेक वांचून घडयले. आज मातृभाषा वांचूक जाल्यार तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन आसलें, तांगेले प्रयत्न आसलेले काही जायना म्हणून म्हाका दिसता आसा. देखून तांकां सगळ्यांक आज हांव नमस्कार प्रणाम सांगता आसा. भाषा एक कम्युनिकेशना खातीर मात न्ही, भाषा एक संस्कृती आहे. आमगेली संस्कृती वांचूक जाल्यार आमगेली भाशा वांचूक. तशीच आमगेले देश वांचूक जाल्यार आमगेले संस्कृती वांचूक येता. तेन्ना आमी आमगेली संस्कृती आनी मातृभाषा आनी आमगेले देशा खातीर जावनूच आमी वाडत तशी करता. हलव हलव जाग्यार गेले म्हणून जाल्यार हलव हलव भाशा आसा. लेकीन ते भाशा कितले पुरातन ताजे उतूस आशिल्ले एक संस्कृती कितले म्हणून आमकां कळटा जाल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ भितर वचून पळोवंक जाता. आमकां रामायणांतू लक्ष्मणान रामाक सांगिल्लें लक्ष्मणान रामा लागीं एक छंद करून एक निमगिल्लो आसा. ते लंका विजय प्राप्त जातरी ताणें रामा सांगिल्लें लंका भारी सुंदर आसा, आमकां अंगारा पूर्ण जिवे म्हणून. तेन्ना रामान सांगिल्लें जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गिरीश. जननी आनी जन्मभूमी म्हळ्यार आम्मा आमकां जनना दिल्लो आम्मा आनी आमगेली मातृभूमी आमकां पवित्र. लेकीन ताजे उतोवचें हांव सांगचें कशें म्हळ्यार जननी जन्मभूमी आनी मातृभाषा आमगेली मातृभाषा आमी मा म्हणून उलयतना सुरू करतना हे आमकां मातृभाषा आमगेली उठोशेल लगाव ताजे उठोशेल एक संबंद आमकां मेळटा. आमगेले एक कम्युनिकेशना मात न्हय भाश म्हणले भाश म्हणून सगळी एक संस्कृतीक ओट्ट करून ओट्टू दवरता तसले एक साधन जाता आसा. देखून आमी आमगेले मातृभाशेन उलोवन मातृभाशेक आमी प्रचार करून मातृभाशेक आमी तांकां चांग एक जीवन दिलें म्हण जाल्यार आमगेलें जीवन मुखार सरून चांग जातलें. आमगे चेडूं बाळाकय चांग जातलें म्हणल्यार एक विश्वासान आमी तुका सगळ्यांकय रिक्वेस्ट करता आसा. आमी एक मनपूर्वक जावन तुमकां लागीं निमगीत आसा की तुमकां लागीं निमगीत आसा की तुमी आमगेली मातृभाशा वाडोवचे खातीर प्रयत्न करता. कोंकणी आमगेली मातृभाषा प्राकृत आसून आयल म्हण तांची संस्कृत आसून कनेक्शन आसा म्हण तांची सगळे जाल्यार आमगेली मातृभाशेक एक जीव आसा. ते जीव आमी ओट्टू दवरून चलयताय म्हण जाल्यार ते मातृभाशा आमगेले एक सदा निरंतर जावन चलता तशी आनी अनंत काळात चलची जावो म्हणून देवा लागीं माता सरस्वती लागीं आमी सरस्वती माता गेले माता आमकां आमचे वेरी सगळ्यांकी तिगलो अनुग्रह आसा. देखून आमकां आमगेली मातृभाशा वांचूच्या कांय कश्ट जावचे ना. आमी उलोवचे आसूं केला पुरो मातृभाशा आमगे लागीं आसता. मातृभाशेंतूय आनी तशीच आमगे संस्कृतीकय वाडोवचे करतल्यार आमकां प्रयत्न करया म्हणून आयच्या दिवसार हांव तुमकां निमून घेता. हांव कन्नड अशोकीनी नई दिल्ली सुकून. सगळ्यांकय नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हण जाल्यारी गुगलांतू आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हण टायप करयात. नातल्यारी यूट्यूबांतू आमगेल चॅनल म्हण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता. तांतू सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुमी आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.